गोय सरकारान इंटिग्रेटेड कोस्टल झोन मॅनेजमेंटा खाला 1000 कोटी परस मायज खर्चाच्या प्रकल्पाचो प्लान केला। प्रकल्पाक केंद्राचो आधार मेळटलो। दर्यादेगाची धूप थांबोवप, सिवरेज स्कीम, खाजन जमनीचो सांबाळ तशेंच बाकीच्या प्रकल्पाचे मेंटेनन्स आनी पर्यावरणाक मार बसनासतना दर्यादेगाची स्थायी उदरगत अशे प्रकल्प प्लाना खाला आसात। केंद्रीय पर्यावरण, वन आनी हवामान बदल मंत्रालय 1100 कोटी मायज मोडटले। गोय सरकार 62 कोटी मोडटलो। दर्यादेगांचो सांबाळ करपाक गोय सरकारान 1255 कोटींच्या प्रकल्पांचो प्रस्ताव दवरला। केंद्रीय पर्यावरण, वन आनी हवामान बदल मंत्रालय प्रकल्पांक पैसे दितले। ह्या प्रकल्पांचो प्रस्ताव पर्यावरण, वन आनी हवामान बदल मंत्रालया कडेन धाडटले। उपरांत हो प्रस्ताव वर्ल्ड बँकेक वतलो। थंय तो मंजूर जाल्या उपरांत राज्य आनी केंद्र सरकार 5 वर्सांत दर्यादेग वाठारांत उदरगतीची कामां करतले अशी येवजण। फिशरीज, पर्यावरण, PWD, कोस्टल आनी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान मेळून राज्य सरकाराक प्रोजेक्टाचो प्रस्ताव धाडला। 1200 कोटींचो प्रस्तावित प्रकल्प। गोंया खातीर ICZM प्लानाची तयारी। सब टोटल 18 कोटी 72 लाख। उत्तर आनी दक्षिण गोंयच्या दर्यादेगांची धूप थांबोवंक उपाय। धूप थांबोवन दर्यादेग संवर्धनाक वर्सुकी खर्चाचो अदमास। सब टोटल 103 कोटी 43 लाख। कासवांचे संवर्धन आनी वेवस्थापन। दर्यादेगेवेल्या रेवेच्या पार्कांचे नियमन आनी नियोजन। गोंयच्या मुखेल अधिवासांची समुद्री जैवविविधता। स्थिती, धोके, संवर्धनाक उपाय, वेवस्थापन। खाजन शेत जमनींतल्या डॅमेज जाल्ल्या बांदांची पुनर्रचना, खारफुटींची राखण। सब टोटल 33 कोटी 50 हजार रुपया। राज्य प्रदूषण नियंत्रण महामंडळा खातीर मॉडर्न लॅब उबारप। NGTच्या निर्देशा प्रमाण सिवरेज स्कीम। कांदोळे टावन आनी कळंगुटे मतदारसंघात आशिल्ल्या कांदोळेच्या ग्रामीण भागां खातीर सिवरेज स्कीम। सब टोटल 974 कोटी 95 लाख। लोकल पर्यटना खातीर रिन्युएबल एनर्जी सोर्सीस। कळंगूट कांदोळे वाठारांत कोस्टल इको टुरिजमाचो दर्जो सुदारपाक स्थायी इन्फ्रास्ट्रक्चर। गोंयच्या दर्या वाठारांतल्या नुस्त्यांची पैदास केंद्रां वळखून मुल्यांकन करप। सब टोटल 7 कोटी। शिक्षण जागृती। ICZM भागधारकांची तांक वाडोवंक ICZM पद्दत वापरूंक सुविधा। राज्य कार्यक्रम व्यवस्थापन युनिटाची स्थापणूक करप। सब टोटल 27 कोटी 38 लाख। ह्या प्रकल्पांचेर केंद्रीय पर्यावरण, वन आनी हवामान बदल मंत्रालय 1100 कोटी मायज मोडटले। गोंय सरकार 62 कोटी मोडटलो। मात चालीक लागतलो जाल्यार राज्य आनी केंद्रीय मंत्रालयाचो हो प्रस्ताव संवसारीक बँकेत पास जावंक जाय। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश काडी। सरकारान कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लान बेगीन करून केंद्राक धाडचो। ह्या प्लानात नुस्तेकारांचो फुडार आसा। सत्ताधारी आमदारांक कामाक फंड दिवपाचें मुख्यमंत्र्यान जाहीर केलां। हें संविधानाक धरून ना म्हूण काँग्रेसीचो प्रदेश अध्यक्ष शांताराम नायक उलयला। काँग्रेसीन कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लानाचो इश्यू काडलो। सरकारान प्लानूच केल्लो ना। NGTन निमाणे गोंय सरकाराक 30 एप्रिलाची डेडलायन दिल्या। Why the plan as per this notification was not prepared by the government, Goa government. The Goa government has to give reasons. They have not told us why this plan has not been prepared. Other states we are not bothered. Why? Because ultimately question of fishermen comes. If you identify the areas where fishermen can do particular activities within particular meters, if those are ideas and they are mapped, then their interests will be protected. And therefore, the Goa government should have prepared this plan at the earliest. Secondly, a balance has to also be achieved between tourism and rights of fishermen. That also can be identified. पोलीस तालाव दिता ते पळयल्यार सरकाराचेर तालावांचेर तिजोरी भरपाचे दीस आयल्यात काय म्हूण काँग्रेसीचो तोमणो। तालावा परस खंय इयर एंडाक ट्रॅफिक शिस्तीचेर लक्ष दियात। That Goa government should requisition traffic police from neighboring state and acquaint them in advance
the needs of Goa traffic. The challans are issued by those policemen who are supposed to regulate the traffic. But instead of regulating traffic, they are busy in issuing challans. And then when they start issuing challan, traffic is blocked again. So therefore, the highest authority, police department, who must have delegated his powers to this traffic cell, they should think whether in such situation those police officers who are supposed to regulate traffic are given power of issuing challans. In fact, except in rare cases, this November, December, they should forget about challans. Unless Goa becomes totally bankrupt and they are relying only on this challenge amount to run the government. It appears to be so. It appears to be so that every police has been given target, and they are after target whether your traffic is blocked or not, they are not bothered. सत्ताधारी आमदारांकूच डेव्हलपमेंट फंड दिवप हे खंय घटनेक धरून ना. This is the type of scheme announced by Chief Minister when the session of the assembly has already been notified by the governor. Making announcement of a scheme when session has been called amounts to a breach of privilege. So will you move up? Apart from that, announcement that only ruling party will be given 25 crores is a blatant illegality and violation of constitution. So these 2 points are there: breach of privilege and violation of constitution, because there is discrepancy. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. पर्वरकारांचो उदकाचो प्रस्न सोडोवंक कारे पर्वरी 650 क्युबिक मीटर ओव्हरहेड टाकयेचें काम जालें. उक्तावणाक PWD मंत्री सुदीन ढवळीकार आनी पर्वरेचो आमदार IT मंत्री रोहन खंवटे, ZP आनी पंच आशिल्ले. पर्वरकारांक दिल्लीं आश्वासनां एक एक करून तडीक लायतलो म्हूण रोहन उलयला. की सुकुराक कितें जाय, पेना दी फ्रांकाक कितें जाय, साल्वादोर दी मून कितें जाय, हीच सरपंचांनी आपले आपले विचार मांडपाक सुरू केले. आनी ताज्या खातीर जाता इतलो आमचोय प्रयत्न आसा बेगीन हे डेव्हलपमेंटाच्यो गोश्टी पावच्यो, कारण ह्योच खऱ्यो गोश्टी तुमकां उपकाराक येता. उदक, गार्बेज, लायटीचो प्रश्न, सिवरेज, ह्यो 4 गोश्टी तुमकां प्रॉमिस केल्ल्यो आमी की सुरवात करतले म्हणून. आनी मिनिस्टराच्या आदारान सिवरेजचो प्रोजेक्ट ऑलरेडी स्टार्ट जालो, वयल्या भागांत सकयल देंवतलो. उदकाचे प्रकल्प ऑलरेडी सुरवात जाल्ले आसा. आज हांगा एक जशी टाकी आयल्या, म्हाका दिसता 3 म्हयन्या भितर साल्वादोर दी म्हूण किटला भागान आनी कोकेरो कडेन आनी 1-2 टाक्याचे प्रकल्प सुरवात जातली, जातून ह्या 2 भागाच्या उदकाची समस्या खुबश्यो सॉल्व जातल्यो. आनी वाडेकार, खर्रेकार म्हणटकीर म्हाका कोणे तरी म्हणलें आमचे लायटीचे केन्ना जातले काय म्हणून. आमचे 7 म्हयने जाले, मातशे रावात, लायट न्ही, सगळे जाग्यार घालुया म्हणून. PWD मंत्री सुदीन ढवळीकार उदकाच्या प्रश्नाचेर उलयलो. GST हो एक विशय असो आसा नवो आशिल्ल्या कारणान प्रत्येक जे भारतांतली सरकारां आसा म्हणजे स्टेटीची किंवा युनियन टेरिटरी हांचो डिपेंड जो आसा तो GST सेंट्रल गव्हर्मेंट जी डिक्लेअर करता ताजेर. हांव हांगा सांगूंक इच्छिता की हाचेर बरेंच काम आमचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान केल्लें आसा, पूण काही मदींच चेंजीस जाल्ल्या कारणान परत एकदां आमकां हो सगळो रिव्यू घेवचो पडटा. आणि त्या खातीर काही वॉटर पायपलायनीच्यो जी टेंडरां आसा किंवा रस्त्याची जी टेंडरां आसा ती आमची डिले जाल्या. इट इज जस्ट डिलेड. आमी कॅन्सल करूं ना आनी आमी कॅन्सल करचेय ना. बेगिनात बेगीन ही कामां आमी मुखार व्हरपाचो प्रयत्न करतले आनी येता त्या 15 दिसां भितर ज्यो पेंडींग वर्क ऑर्डर्स आसा त्यो आमी रिलीज करता. बिलांचे पेमेंटा प्रॉब्लेम येता म्हणजे म्हाका तरी अजून पर्यंत कोणाची कंप्लेन ना बिलाची, कारण आमी जवळ जवळ 750 कोटी आज बसून दिले आणि उरल्या तेय पैसे आमी बेगिनात बेगीन. GSR केन्ना पर्यंत नवे GSR नवे जाल्ले आसा, फक्त प्लस अँड मायनस GST बेजीचेर फायनान्स डिपार्टमेंट वॉट एवर टेक्स अ डिसिजन वील टेक द कॉग्निझन्स ऑफ दॅट डिसिजन अँड वील अप्रूव्ह. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट सुभाष खुटवळकर. गिव ए कमर्शियल ब्रेक.